आज आम्ही फाउंडेशन घाला ते हे एक काम ब्लॅक स्पॉट नष्ट करून रोड बरो करपाचो सो दॅट एक्सिडेंट हाजे मुखार जावपाक पावपाना. हे ब्लॅक स्पॉट सुद्दां जे पळय आतां मिनिस्ट्रीन सँक्शन केल्या हे पयशे गोवा गव्हर्नमेंट स्पेंड करना. हे पयशे सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्पेंड करता, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी स्पेंड करता आणि तांचे अशें आसा की रस्ते सगळे बरे आसचे, रस्त्यार एक्सिडेंट जावप ना. आणि म्हणून तातूंतल्यान हे ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करून ह्या स्ट्रेचाचेर 3 ब्लॅक स्पॉट्साचें काम आज चालू जाल्लें आसा. कोंकणीन एक म्हण आसा, मड्याच्या टाळूवयलें लोणी खावप. देवाक फटोवन गणपतीच्या मंडपाचेर पॅन्डल स्कॅन्डल करपी, गणपतीच्या देवळा भायर झिगझॅग आनी रोलर कोस्टर गटर बांदून इंच बाय इंच कमिशन खावपी हो डिफेक्टर आमदार कम PWD मिनिस्टर आतां ब्लॅक स्पॉट रिपेर करपाची फंक्शनां करता आनी आयकल्ल्या प्रमाणे त्या इव्हेंटाचेरूय कमिशनां खाता. आतां ब्लॅक स्पॉट म्हणजे कितें? ब्लॅक स्पॉट म्हणजे असो जागो ज्या जाग्याचेर कितलेशे लोकांचो एक्सिडंट जावन तांकां मरण आयलां, कितल्योश्यो फॅमिली शॅटर्ड जाल्या, कोणाचो भाव भयण आवय बापूय हे हांचो सरकाराच्या बेजबाबदारपणा खातीर तांकां तांचो जीव वगडावचो पडला. आनी अशा जाग्याचेर हो फंक्शनां करता आनी भाशणां ठोकता. आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस एक्ट.